सकाळच्यान मतदान चालू आशिल्लें. सकाळी 7 वाजता सुरू जालें आनी सावथाक जे 20 कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते सावथाकूय सुरू जाले आनी नॉर्थाकूय सुरू जाले. आमी सावथाक आशिल्ले आनी आमी सावथाक आमचे फोंडा जे मतदान फोंडा मतदारसंघ फोंडा तो सावथाक पडटा आनी हेजेर आमी सावथाक हांवें सकाळ फुडें वोट केलो सकाळी आनी तो वोट जो आसा नंबर 1 पल्लवी धेंपो एक कमळ जे आसा आनी ते आमी हांगसरल्यान आमी सुरवात केले आनी म्हाका दिसता एंटायर सगळे सावथाक ते कमळ फुडलें आनी आमकां दिसता की पल्लवी धेंपो 100% निवडून आयली. हेजेर कांयच कॉम्प्रोमायज ना आनी प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी म्हणजे आमदारांनी मंत्र्यांनी चीफ मिनिस्टर सगळ्यांनी अध्यक्षांनी सगळ्यांनी प्रयत्न केले की दोनूय सिटी येवपाक. पूण आमचे सावथाचो जो आसा आमकां दिसता की आमी ह्या वटेच्यान सावथाक पळयताले सावथाचो सिटी येयलो आनी नॉर्थाचो येयलो कित्याक सगळे तरेचे आमचे कार्यकर्ते जे वावरले आनी वावरले म्हणून तेका लागून खुबशी मेळी जाली. आमचे कौन्सिलर वावरले, आमचे पंच वावरले, सगळे म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष सगळे कडेन वावरले आनी हे सगळे सावथाक जे आसा आमकां लागता 20 मतदारसंघ ते 20 मतदारसंघांचे कार्यकर्ते आयज सामके एक नेटान एक उमेदीन काम केल्लें आसा. कित्याक परतो आमकां मोदी देशाचो प्रायम मिनिस्टर जाय, मोदी पंतप्रधान आमकां जाय हें आमकां लोकांक जें दिसता म्हणून मोदी आमकां दिसता की मोदी जाय म्हणून आनी प्रत्येकाच्या तोंडार मोदी आमकां जाय आनी पल्लवी आमकां निवडून धाडपाक जाय की तेणे तिचे हात जे आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर जातलो फुडें आसा मोदी तिचे हात बळकट करपा लागून आमची पल्लवी धेंपो जी आसा आमकां ती आमकां कॅन्डिडेट लाभलेली आसा आउट गोवा आनी तिका आमी मोठ्या प्रमाणान हांगसर कार्यकर्ते सगळे दादले बायलो सगळे सगळ्यांनी वावरून तेका आयज निवडून हाडपाचें केल्लें आसा आनी 100% ती आयली हें सेलिब्रेशन करूं शकता. आमकां तर दिसता की ही लेडी घेवन येयली आनी फुडली खासदार ती जाली. तेजें हांव अभिनंदन करता आनी फुडले कावंटिंगेक म्हळ्यार आमकां कळटलें. सर कितले टक्के मतदान जालें हांगा फोंड्या? फोंड्या थोडे कडेन 71, थोडे कडेन 72, 73 अशें 70 अबाव सगळे कडेन जाल्लें सगळ्या बुथाचेर आमचें वोटींग बरें जालां आनी एक उमेदीन लोकांनी मानला उमेदीन ह्या फावटी पल्लवी धेंपो जी आसा म्हणून कॅन्डिडेट आमची कमळची BJPची कमळाच्या लोकांनी वचून शिक्को मारला. नंबर 1 ती आसा आनी नंबर 1 ती येतली. ओवरऑल भरपूर वोटींग जाल्लें आसा, पर्सेंटेजूय भरपूर जाल्ले आसा. तुमी बीन भरपूर फिल्डाचेर काम करता आसतना आमी पळयल्लें. आमकां दिसता कित्याक आमचे सगळे कार्यकर्ते वावरताले जे आमचे BJPचे वावरताले सगळे कॅन्डिडेट वावरताले आनी कौन्सिलरूय वावरताले सगळे तरेचे आमचे कार्यकर्ते आहा ते वावरताले म्हणून तिका आमकां हे आसा अपेक्षा आहा की मोठे संख्येन जे 73% जाला फोंड्यान 73 वयर ती चडशे तिका म्हाका दिसता 70% पूण ती पावूंक जाय आनी पावतली. आमी म्हणटात BJPचे कॅम्पेनींग फोंड्यान जातालें तशेंच काँग्रेसीच्योय मिटिंगो जाल्यो म्हणटा फोंड्यान तेजो कितें इम्पॅक्ट जातलो काय म्हणटा? काँग्रेसीची मिटींग जाले म्हणून आमकां कांयच इफेक्ट ना कारण काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटाक कोण वळखनाशिल्ले. धेंपेले जे आसा पल्लवी धेंपो जी आसा तिका आमचे भुरगे आसा ते गोंयचे भुरगे सगळे वळखता कारण ती कॉलेज चलयता. धेंपो कॉलेज जी आसा ती चलयता, धेंपोची दुसरी आनी कॉलेज ती चलयता म्हणजे ते सगळे भुरग्यां कडेन तिचो संबंद येता आनी तिका लागून तिका लोक वळखता. ते कोण नव पळय बाकीचे कॅन्डिडेट आमी कोण